आमच्या दारोगा जेजू आमच्या दारोगा जेजू आमच्या दारोगा जेजू आमच्या दारोगा जेजू सर्वत्र तुझी सासनाच्या जीविताची कोणाशी वचूया मी कोणाशी वचूया मी तुका मी पळोवंक ना पूण तुजेर विस्वास ठेवता तुका मी पळोवंक ना पूण तुजेर विस्वास ठेवता जेजू आमच्या दारोगा जेजू आमच्या दारोगा जेजू आमच्या दारोगा जेजू आमच्या दारोगा जेजू तुवें एकलोच आमकां बासायताय सासणीक जिवीत बासावनीक पेटा विस्वास बासावनीक पेटा विस्वास तुका आमी पळोवंक ना पूण तुजेरूच आमचो बाबाड मोगळा जेजू हे दिसा नव्या दिसा ते आमकां भितर काडले आनी हो दीस आमकां तुवें फावो केलाय ह्या नव्या दिसाची हो सकाळ तुज्या मंदिरांत आमी एकठांय जाले दुनिया तुज्या पांया कडेन बसून तुका आयकूंक जेजूचे जायते लोक आयलो तुका लोक सोदतालो जेजू तुजो आयकूंक पिडीन तुका बरो जावंक विस्मिता तुज्या हातांतल्यान घेवंक तुका खुशी आहा अशें तूं विचारतालें जेजू हाचे शिव वर्तमानांतूय तुज्या फुड्यांत आमी आयकतले हांव कानाची वस्तुरी आयली म्हजी तूं एक बरी कर जेजू ह्या भोव सकाळी आमी दोनया तुज्या फुड्यांत आहा तुजे मुखार आहा आमी यादनीक आमची फिरगोजेंतली धार्मीक भाव भयणां एक एक घोराबो एक एक समुदाय एक एक बाल एक एक तरणाटे आख्खी फिरगोज तूं जावन आसाय दोनी तूं जावन आसाय सोमी तूं जावन आसाय तारोक तूं जावन आसाय आमचो बरो भाव कालतेकायन मानपाक जेजूक नमस्कार करुया नमस्कार तुका करता मोग्याचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग्याचो तुका दिता बसया जेजूच्या फुड्यांत
आमी आसा आयज तरी ताजो ताळो तुमी आयकात तुमची काळजां दारून दवरनात. Today listen to his voice, harden not your hearts. जेजू सकाळची भेटवणी आमी करता. हो दीस तुज्या हातान घालता जेजू. हो दीस आमकां कितें हाडटलो तें आमी नकळो. ह्या दिसा आमकां कितें रावता तें आमकां खबर ना. ह्या दिसाची एक एक खीण पवित्र कर. आमकां संस्कार जेजू आमचे चिंतनां, आमचे आवडे, आमचो वावर, आमचो कुरीस, आमकां मेळटले ते त्रास कोश्ट जेजू तुज्या हातांत घालता. हो दीस चोड एकल्याक आमकां आशिर्वादाचो, कुरपेचो, बेसांवाचो सांगचो. ह्या दिसा आमी वावर करतले तो वावर दुनिया तुका मानता करूंक ह्या वावरांतल्यान तुजी मोहिमा सोडूंक आमकां करपाक दी. हो आख्खो दीस ज्या सांगात सारूंक आमी वावर करतना, आमी विसव घेतना, आमी उलयतना तूं आमच्या सांगाता राव जेजू. तूं आमच्या सांगाता आय आमकां भिरांत ना. ह्या दिसा तुका सोडूंक आमकां निर्मी नाका जेजू. ती कानाची वस्तूय तुज्या पळ्यांत आयली. मागपाचें सोडून दिवंक ना. फुडें जेजू आयज आमी जायतें मागलां आनी तुवें दिलां आमकां. पूण जायत्यो वस्तू आमच्या जिवितांत आहा त्यो आजुनूय आमकां मेळूंक ना. फुडें कांय फावटी जेजू हें मानून घेवपाक आमकां कळना. बापाची खोशी आनी तुजी येवजण मागतना आहा हें वळखूंक ना. तुज्या सांगाता राव आनी आर्गां दिया. त्या जिविता पासत आमच्या बागेर बाबा खातीर, आमच्या गवळ्यां खातीर, यात्निकां खातीर, धार्मीक भावा भयणां खातीर आमी आयतार दिसा गवळ्याचो दीस आमच्या फिरकोचेर समोर उलो घालचे दिसा आमच्या डिनरीन ह्या दिसांनी आमचे यात्नीक रितीर करतात. देवाक दिनवासी आमच्या बागेर बाबा खातीर, आमच्या गवळ्यां खातीर, यात्निकां पासून ह्याची पवित्र सभेंत जायते यात्नीक वावुरल्यात. कोणें तुका बाल तीन दिला पवित्र सभेंत भितर काडले कातऱ्या संस्कारांत ह्या यात्निकांक तुका हो संस्कार दिलो समोर उलो तो यात्निकाचो क्लास कर. घरांत दूख पिडा आयली तेन्ना कोण तरी यात्नीक तुज्याच रुपान तुज्या बराब्याक आदार केलो आर्गां दिलो. घडये तूं तुजें इस्कॉल माद्रीच्या कॉवेंतान, माद्रीच्या इस्कॉलान, इगोर्जेच्या इस्कॉलान तूं शिकलां आर्गां दिलो.
घोडे तुमच्या घोराब्यांत यात्निकांक वळखतात, तुमचे यात्नीक सोयरे आहात. जिविताच्या यात्रेन जायते यात्नीक तुका भेटल्यात जेच्या नांवान ताचो उगडास को देवा. देवाक आमी आर्गां दिवया आयज आमच्या यात्निकांक. दोनी घरांक लज्यो मार्गांक लज्यो पोरवोरी थोडे पाद्री घरांत आहात तांचे आमी उगडास करुया. कुड्यात्म्याची भलायकी तांकां दी म्हूण मागया. तांणी केल्ले वावरा खातीर देवाक आर्गां दिवया. आमचे फिरकोचेर तांचे फ्रेंड्स आहा आनी बरोबर वावुरतांक आसून आमच्या यात्निकी जिविता पासत तुका दिनवास तुका आर्गां. ही आमची फिरकोचेर पालोटी फादर्स आहात तांच्या देण्या पासत तुका दिनवास. प्लास्टर कामल सिस्टर्स आहात तांच्याय जिविताच्या देण्या पासत तांचे स्वस्थे खातीर तुका दिनवास. क्रिश्चन ब्रादर्स आहात इस्कॉलाचो आपोस्टलां ते चलयतात. ताच्या हातांतल्यान जायतीं भुरगीं आयज शिकल्यात, व्हड व्हड मनीस आपल्या संवसारांत पवित्र सभेंत जाल्यात. आर्गां दिवया. मोच्या देवा आर्गां ताचें नांव सदांच वाखाणटलो. मोच्या देवाक आर्गां दितलो. ताचे देणी केन्नाच विसरचना. सीता सगळी तुजी पातकां. तो पिडेंतलो तुका बरो करता. तो मनांतलो तुका सुरमोन दिता. तो काजूनी मोगान तुका मोच्या देवाक आर्गां दितलो. ताचें नांव सदांच वाखाणटलो. मोच्या देवाक आर्गां दितलो. ताची देणी केन्नाच विसरचना. तो भोग मोग संवसारा वयर आसा. तितलो तीर गोठाचो मोग आमचे थाय. जितली उदेक ओतोवी पयस आसा तितली पयस देव आमची पातकां फेकता. मोच्या देवाक आर्गां दितलो. ताचें नांव सदांच वाखाणटलो. मोच्या देवाक आर्गां दितलो. ताची देणी केन्नाच विसरचना. जेसू बरो गवळी. तुवें आमकां यात्निकांक आपल्या मुणयारपणांत वांटो दिला. जंय गवळी आहा थंय शेड्यो आहा. तुवें आयज ह्या फिरगोचेर दर एका घोराब्या पासत समुदाया खातीर ह्या म्हज्या भाव भयणां खातीर तुका दिनवास तुका आर्गां. तांचो मोग तांचो हुस्को तांचो आदार जाय तरेन आमकां मेवता. ह्या सगळ्या म्हज्या भाव भयणां खातीर हांगासर आहात भायर आहात तांच्या देण्या पासत तुका आर्गां तुका मोहिमा.
ह्या पवित्र स्वेच्या वावरांत आपलो वेळ, आपले कोण जायते तरेचे बरेपण ताचे वरवीं येता. येवचें आसा आयलां थंय तेण्या पासत तुका दिनवास तुका आर्गां. जेजू तुजो चुल्लोय मातेवाचें शुभ वर्तमान 9:27. तिणें अशें म्हणलें, ही बाबडी कशी जाल्या कित्याक तांकां गोड येनात. तुज्या तोंडांतल्यान हीं उतरां तुवें म्हणलीं, पीक तर खूब वावडी थोडे देखून पिकाच्या तुवें लागीं आपली लोणी पोवणीक वावडितार म्हूण सांगात. तुवें आयज एक भुरगें ह्या चिकलाचे पवित्र सभेंत आहात. एक तरणाटे हांगाचे येतात, तुजें समर्पण करता. आमच्या यात्रेकी जिविताचो पोरमोळ, आमचो विटनस तांचेर प्रभाव जावन दितून ह्या भुरग्यांचेर, तरणाट्यांचेर, आमचे घोराबे मागण्यांचे करतली. आमचे घोराबे बाबार्थाची बुन्यादीर बांदलोले करतली. काजार जाल्ली भावबणां पवित्रपणाच्या वाटेर आसूं जायत्या आपोवणी ह्या चिकाल्याचे पवित्र सभेंत आमकां दितली. जायते आमची भुरगीं तरणाटी फुडें सरून जे वावरा खातीर कान मारून घडयो ताळो ती आयकतात, फुडें आयज पांय पांय घडी फाटीं काडटात. ताका नाका बाबा, नाका तुवी. वायचो हो तुजो ताळो ताणें आयकूं दुनिया तुज्या आत्मो ताका दुनिया. आमची सिमनारींत आहात, आकारणी करतात, तांचो आमी उगडास करया वेळा. जेजू फॉर्मेटर्स आहात सिमनारींत, ते बारी वावुरतात. देवाचें आपोवणें आयल्यान तांकां आकारून तुज्या आत्म्याचो उजवाड ताका दी. विवेकपणाचो आत्मो ताका दी. सिमनारींत आपली आकारणी करतात. सिमनारीच आहात, मोटवाशी घरांनी ती नवेशेर करतात, आपली आकारणी घेतात. ताचे दुनिया तुजो आशिर्वाद पाठय. ह्या आकारणीचे दीस मिसावांक तयार जावं आनी आकारणी करतल्यांक तुजें मोन तांकां दिवं. तुजी कुडी आत्म्याची पळायकी तांकां दी. आमच्या गोंयच्या तोर प्रांतांत सिमनारीच आहा. आमी थंय म्हाज्या फ्रेंड्सांनी हांवें आकारणी केल्या. हें कितें आयज हांव उगडास करता, हांव सगळीं आमकां आकारणी करतल्या पासत आमचे रेतोर, आमचे प्रिफेत, आमचे बरोबर आसलेले याज्ञीक जावं सिमनारीस काम करतलीं भावणां सिमनारींनी आयज ती नात दुनिया पाद्री नात. ह्या संवसाराक घेवन तोरल्यान तुज्या राजान तांकां घे. जे आमचे आकारणी करतले जिवे आहात, म्हणजे आमचे याज्ञीक जावं बेनिफॅक्टर, कुडत्म्याची भलायकी तांकां दी. उगडास करया वेळार आमची आकारणीची घरां आहा ताचे खातीर मागुया ताच्या आकारणी बरी भाशेन जावं. तुज्या जाता शांती ना भरोसा
जेजू तूं मोग जीवा अमृत जिविताचो तारक तो आत्म्याचो कुमोर सदमोनीचो जेजू तूं मोग जीवा अमृत जिविताचो तारक तो आत्म्याचो कुमोर सदमोनीचो आदगी रचने तुझो लयताय तुझ मोसोर आसा Kurpakaklut upod watai Dewi jiwitan bortai Pati rosne tuzo loitai Tuz mosor rasa Kurpakaklut upod watai Dewi jiwitan bortai Jesu tumog jiwa Omrut jivitaco Tarok tuot miaco Kumur sodmonico Tumog jiwa Omrut jivitaco Tarok tuot miaco Kumur sodmonico देवा तुका भुरगें दिल्या नाती नात राहात ताची पेटवणी करुया जेजू जेजूक सांगुया वेळार आमी तोय राहात आमच्या भुरग्यांक आमी नाती नातरांक पेटोवंक तुज्या वावरा बसत ह्या गांवचे एक पवित्र सभेचें एक भुरगें थोरणाटे दोनया ताका समर्पीत हांव दोनया तुका जाय ते भाशेन ताचें जिवीत आकार नाड तुवें आमकां ही भुरगीं दिल्यात ती आमकां देणी ही भुरगीं थोरणाटी ताच्या काळजान तुजो उर्सो पेटय दोनया मोगाचो उर्सो ही मोगाची कीर्त ताच्या भितर येवं दी दोनया ह्या वेळार ताचे भितर ती खुशी आसूं दी आनी येवं दी आपलें जिवीत तुज्या मोहिमे खातीर पेटोवंक आनी करचोंक हें समर्पण आमी करता दोनया वेळार तें मानून घे आमचें एक एक वरबो ह्या जिकाराची पवित्र सभेचो ताचे कोस ताचे दूख ह्या गांवांत आमची भावां पिडीत आहात ताची पिडा आयज जे समारोप करतात भाव भयणां कोणाचे फिरकोचेर पूर्व परब आयज कोणाची बर्थडे कोणाची वेडिंग एनिवर्सरी कोण आयज इंटरव्यूक येतलो वावरा खातीर आमची भुरगीं शाळेक भायर सरतलीं तरणाटी इस्कॉला कॉलेजी खातीर वावरा खातीर आमी भायर सरतले हांव ह्या चिकाराचे पवित्र समेतली भावणां भायर आहात पण बालपाक येवपाक पडिलात गोंया भायर शिकतात वावर करतात तांचें जिवीत दोनी हांव तुज्या हातांत घालता
तुज्या घरांत दूख आहा, पिडा आहा, बिबतिकाय आहा, रीण आहा, वेगवेगळे प्रश्न आहा, भुरगीं तरणाटीं शिकल्यांत बेकार आहात, फावती नोकरी सोदतात, गरीबसां दूख गोश्ट एकसुरपण सगळे दुनिया तुज्या हातांत मोडटा. हो आयचो दीस आमकां जोड एकल्या आशिर्वादाचो कुरपेचो जावं दी. Ephesians chapter 5 verse 18. पवित्र आत्म्यान बोलली जायात. तुजोच आमकां दी, आमकां यात्निका पवित्रच्या फुडाऱ्यांत ह्या चिकालाचे पवित्र सभेंचे येतल्याक एक एकल्याक भाव भयणांक सगल्याक आमकां तुज्या आत्म्यान बोल. कितें बरें कितें सारकें तें विसरून काडूंक, वायट तें नाकारूंक, पयस करूंक विवेकपणाचो आत्मो, जानवाईचो आत्मो, बरी बुद्धीचो आत्मो आमकां दी. हे आत्म्या आशीर्वाद घेवंक आमी गायन गावया. R35 पेज 194. R35. संस्काराक इतल्या सासनागी नोमान गोता सोडून देऊन आमच्योई सेवा प्रार्थुया. देवा एका जावपाच्या संस्कारान तुवें आमकां कुश्टां मरणाचो
उगडास करून दवरला तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी अवरी तांबोना सोडगणचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जेत राजवो चलयताय सासनाच्या सासनां. आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच पोटान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच पोटान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. तुका वंदन नमन करून तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या देवापाची आनी आमच्या सुमेस क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सव्या आसूं. आयचें पयलें वाचप जेरेमियासाचें. लोकांक उगडास कोत्ता पोत्तून येयात पोरजेक उगडास कोत्ता. तुमी पयस गेल्लीं देवाची आपणा देवाक सांडून गेल्लीं कांय नजो देव तुमकां पोत्तून आपयता आपणाशी. तो विस्वाशी आपणाच्या कोराराक तो विस्वाशी आपणाच्या मोगाक. तुमी अविस्वाशी जालीं कांय नजो पोत्तून येयात. तर आमी जायते फावटी अविस्वाशी जालीं देवाक हेंच आयज आमकांय उलो पोत्तून येयात देवाची. हें तेणें आमकां मिसांत मागुया. आमी सांबळिता फादर बॉलमॅक्साच्या पासत जोझेफ वाज आनी मारिया वितर वाजच्या पासत आनी मागूंक लायला क्रियान वाज हाचो वाडदीस. आनी मिसाचो आमकां फावो तो फळ मेळचे खातीर सुरवातीकूच देवाचे फुड्यान पातकी म्हूण आमी ओळखून घेवया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडलो अपराध. देवाचो भगवो सदांच वामरीक सगळ्या देवतां भोगताक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वती देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकूट कर
Krista kakutkor, Krista kakutkor, Sumia kakutkor. Somia kakutkor, प्रार्थना. सर्वेस्परा सेवकांक पाव आनी तुका उलो मारतल्यांक सदां काल तुजे उदार देण्यांनी बोर. तूं तांचो रोसनार आनी सांबार मा म्हूण ती वडवीक भोगतात देखून तुवें रोसलेल्यांक नवीं कोर आनी नवीं केल्ल्यांक सांबाळ. आमचे सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजभोग चलयता सासनांच्या सासना. जेरेमायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर अशें सांगता, त्या काळार इस्रायेलाच्या सगळ्या कुळांचो हांव देव जातलो आनी ती म्हजी पोरजां जातलीं. सोर्वेस्पोर अशें सांगता, तलवारेंतलीं वाटायलोलीं तांकां अरोण्यांत बगसणें मेळ्ळें. इस्रायल आपल्या विसोयाच्या जाग्यार वेता पयस तान सोर्वेस्पोर ताका दिश्टी पडलो. सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला आनी म्हज्या मोगाक हांव तीर रावलां. इस्रायेलाच्या आंकवारी हांव तुका आनीक एकदां बांदूंक वेता आनी तूं बांदून येतली. नव्यान शिंगरायलोली कुशाल कोत्तोल्यां बरोबर आनीक एक पावट ढोलकी घेवन तूं नाचूंक भायर सोदतली. सामारियेच्या दोंगरांचेर आनीक एक पावट तूं दाकां मोळे लायतली. वोंपी वोंपून गेले ते आपले फळ भोगूंक येतले. असले दीस येवचे जाले की राखणदार एफेर्माच्या दोंगरार बोबाट मारतले. उठात, सियोनार चडून वचुया, सर्वेस्परा आमच्या देवा सोरशीं या. सोर्वेस्पोर अशें सांगता, जाकोबा खातीर कुशालकायेन ताळयो मारात. राष्ट्रांच्या फुडाऱ्यांक जयजयकार करात. पोरगोटात, वाखाणात, आरडून म्हणात. सर्वेस्परान आपले पोरजेक सोडयली. इस्रायलाचो उरलोलो जोमो तो. सर्वेस्पराचें उतर. जबाब, जसो गवळी आपले शेळयांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. जबाब, जसो गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. राष्ट्रांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकून घेयात. पयशुल्या जुव्यांक अशें सांगात, जाणें इस्रायलाक शिबडायलोलो तोच ताका जोमा कोत्ता. जसो गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसोच तो ताका राखता. जबाब, जसो गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. सर्वेस्परान जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो. बोलिश्ट राजाच्या चोपक्यांतलो ताका सोडयलो. सियोनाच्या दोंगरार येवन सगळीं संतोशान बोब मारतलीं. सर्वेस्पराचें उत्तम वरदान भोगूंक जोमा जोम्यांनी लोटून येतलीं. जबाब, जसो गवळी आपले शेळयांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां संतोशान नाचतलीं. तरणाटे आनी म्हातारे बरोबर आनंदभरीत आसतले. तांचें रुदन सोंपोवन तांकां दितलो संतोश. तांकां बुजयतली आनी दुखाचे बोलदेक दितली कुशालकाय. जबाब, जसो गवळी आपले शेळयांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. उद्गार. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले पोरजेक मेळूंक आयलो.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोय आसूं. मातवा पोरमणे शिव वर्तमान जेजू थंयचो भायर सरलो आनी तीर आनी सिदोनाचे प्रांतान कोड सरून गेलो आनी कानाचे एके बायलेन ते प्रांतांतले येवन अशी वेळ मारली, सायबा दाविदाचे पुता म्हजी काकूत कोर. म्हजे दुयेक देंवचार जबोर पिडापीड दिता, पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना. आनी लागीं येवन सीस ताचे कडेन अशें प्रार्थून मागूंक लागले, तिका तो उपकार कोर आनी धाड, ती आमच्या फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणें परती पाडून म्हळें, म्हाका फकत इस्रायल घोराण्याच्या सांडलेल्या शेळ्या सोरीन धाडला. तरी पूण ती आयली आनी ताच्या मुखार सोर पडली. तिणें मागलें, सायबा म्हाका पाव. ताणें अशी जाप दिली, गोच्या भुरग्यांचें खाण काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय. ताणें म्हणलें, खरें सायबा, पूण दोनयाच्या मेजावेले दोनी पडटा ते कुडके सुण्याचे पेटेय खातात. तेन्ना परती पाडून जेजून तिका म्हळें, आगे वोट तुजो बाळ, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच घोडेर बरी जाली. सुमयाचें शुभ वर्तमान. आमी आयज जेजू शी एक बायल येता, कानाची बायल, जुदेव न्हय ती, विदेशी बायल ती. आनी तिणें आयकल्लें जेजून कितलें अजापां केल्यात, सगल्यांक तो बरो कोत्ता अशें म्हणून तिणें आयकल्लें. आनी येवन म्हणटा, सायबा दाविदाचे पुता म्हजी काकूत कोर. म्हजे दुयेक देंवचार जबोर पिडापीड दिता, पूण ताणें तिका एक जाप काडली ना. ताणें तिका एक जाप काडली ना. आयकना जाल्या भाशेन केलें. आनी तेन्ना सीस जेजूक सांगूंक लागले, ती बोबाट कोत्ता, फाटल्यान तुजे बोबाट कोत्ता, तिजो उपकार तिका दी. आनी ताणें परती पाडून म्हळें, म्हाका फकत इस्रायल घोराण्याच्या सांडलेल्या शेळ्या सरीन धाडला. पयलें आयकना जाल्या भाशेन केलें. दुसरें, म्हाका फकत इस्रायल परजे पासत धाडला. आनी तेन्ना ती बायल सोरपटून, साबा म्हाका पाव, सोरपटली ताका, सोरपटली, सायबा म्हाका पाव. ताणें अशी जाप दिली, गोच्या भुरग्यांचें काण काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय. गोचचीं भुरगीं इस्रायल परजा, सुण्याचे पेटे विदेशी. आनी ती जबाब दिता, काय बरो जबाब दिता, खरें सायबा, पण आपल्या दोनयाच्या मेजावेल्यान दोनी पडटा ते कुडके सुण्याचे पेटेय खातात. जेन्ना जेयता तेन्ना सुण्याचे पेटे आमी पुसतावन ते पांयशें आसता, आमच्या मेजाचे पांयशें आसता, कितें पडटा तें सकाळां पडटा तें काडटात. म्हाका गोंयचे भुरग्यांचें जेवण फावना जाल्यार तें पूण दी, सकाळां पडटा तें पूण दी. मेजा वयलें जेयता सकाळां पडटा तें पूण दी. पळय कितलो जेजू तिचो बावार्थ तपासता, इतलो बावार्थ तपासता. पयलीं आयकना जाल्या भशेन कोत्ता, दुसरें हाका इस्रायल परजेकूच धाडला, आनी तिसरें सुण्याचे पेट्यांक घालप जेवण सारकें न्हय. हे भाशेन बावार्थ तपासता. आनी जेन्ना तिका बावार्थ मेळ्ळो, आगे वोट तुजो बावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच घोडेर बरी जाली. आमचोय देव बावार्थ तपासता. कितें मागता तें आमचेंय तपासता. रोखडेंच दिना जायते फावटी. कितलो तुका बावार्थ आहा म्हजेर तपासता.
आनी जायतें आमकां भोगचें पडटा. मागलें म्हणटून जायतें आमकां भोगचें पडटा. भयणान भावणेपण भोगचें पडटा. पूण हो भावार्थ जेजू आमचो खरेंच हो म्हजो पाटलाव करता. खरेंच म्हाका विस्वासी वा दिना जाल्यार आनी कोणाशी येतलो. तर आमकां मागता तें जाय तें पळय रोखडेंच दिना. बाट तपासपाक कसली कसली निबान दिता. आनी शेवटाक बाट मेळ्ळो म्हणटूच देव आमकां फावो करता. दानादोयरचे वेळार आमी गायन घेवया. C36 पेज नंबर 43. C36. तुझ्या हातान दोनिया देवा आमचे जीवित सोपून दिता. तुझ्या हातान दोनिया देवा आमचे जीवित सोपून दिता. तुझेर विस्वास ठेवता दोनिया निरादारी कोरी नाका. जेजू बोरी बाबाक पोपता नोईन ताका घेवन मागता. तुझ्या हातान दोनिया देवा आमचे जीवित सोपून दिता. तुझ्या हातान दोनिया देवा आमचे जीवित सोपून दिता. म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा पाक मानता आसणी जा म्हण मागुया. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन देणी पवित्र कर. आमी भेटयता तें आत्मीक बलिदान मानून घे आनी आमीच तुका सदां ओंपलेलें दान जावंक निर्मी हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाचे देवा, सर कडेन आनी सर आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कैदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जे मोगाचे पुतावर मनशा कडच्यान रोसलें ताचे वरी जे शिमण्यार हाडल्या शीम मेर नासल्या उदारपणान ताका ताचें मूळ सैम परतून दिलें. देखून सगळीं रोसना आनंदान करतात शेवा प्रितमे तुका वाकाणटा. तारोन मेळीची पोरजा सरकाराका ताळ्यान तुका दिनवासता सातां भोगता सोबाब. त्या खातीर सगळ्या देवता संगाती आमी संतोशान तुजी स्तुती गायता. सर्वेश्वराचे नावी येता तो सुभागी. होसाना मुसुगी. सर्वेस्परा कोरोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोआ पणजे पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडी आनी रगत. कोश मरोंक सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो. म्हणून
ओ तुम्ही समेस घेयात आनी कयात, ही माझी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेज परी जेवण जातोस ताणें काल्स घेतली तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सास्तीक कोर्राचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. संवसाराच्या सोडवणदारा तुज्या कुर्सान म्हणून जिवनपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली, आमची काकूट कर. देखून सर्वेस्परास मेजेच्या मरणाच्या पुनर्जन्माच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताच्या कुड्या रोगतान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आके पितमेचे विस्तावलेचे पवित्र सवेस उगडास कर. अशें लियो आमचे बागेन बापा आनी फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, ते सिमियांव आदारी गवळी बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान जपून कर. तशेंच पुनर्जन्माच्या बोरबाशा अंतरून गेल्यान ते आमच्या सगल्या भाव भयणीचो उगडास कर. आजी काकुतीन अंतरल्या समेस्तांक चिमुकामळाचो प्रकाश पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या पवित्र मेसाबेन वांटो घेतल्यांची आयज आपलो वाडदीस लग्नाचे वार्षी करस पडटात. ह्या चिकालेची पवित्र सुरींची येतल्या ल्हान सुरी बाळांची, जल्मल्यात आवयच्या कुसऱ्या नातांची, भुरग्यांची, तोणाट्यांची, पिडेस्तांची, शापाय शामायची वावरा खातीर परदेसान घालपाक येवपाक बोटी राहात. गोंया भायर हाचे कडेन भुरगे बाळांचे कडेन बेबदी गाया. जगरांत तीण हा काजन प्रश्न आसा. वावदें येसना नवें घर बांदतात. गेल्या वर्सां स्कास जावची ह्या बापाया गांवचे एक गरबेचो आशिर्वाद घाल. पिडेस्तांक पेकोणीचो हात लाय. कोणाचो आयज टेस्ट आहा, कोणाचो रिपोर्ट येवचो आहा, कोणाची सर्जरी जावची आहा, पेकोणीचो हात लाय. प्रवास करतल्यांक राख आनी सांबाळ. ह्या गांवांत जायतीं आपोणी पाद्रीपणांक, माद्रीपणांक, मोठ्या जिविताक आपोणी आमकां फावो कर. ह्या गांवचेर जो आशिर्वाद मागता. ह्या वर्सा पावतो पावस पडून शेतां बाटान दोरयान जायतीं आमकां पीक दी. पिरवीच्या संस्थांचेर, समुदायांचेर, ह्या गांवचेर जो आशिर्वाद घाल. आमी दया करून मागता. अशें बागेवंत आंखवड देवाची मागीर सांगाती बागेवंत सेती सपोती बागे दवरता आनी सोर करणत कमावल्यान त्या सगल्या सातां भक्तां बरोबर बागेवंत सेवास, पाद्र पियो, मादी बागेन मिगेल, काब्रियल, राफायल, बाळकाजीन तेरेस, मा तेरेसा बागेन आत्मेगाल फोंडसा, फ्रांसीस शाबेर आमचो आस्कारी, बागेन इस्तेवमोचो आस्कारी, बागेन जॉन मारी बियानी याज्ञिकाचो आस्कारी आनी सगळे सातां भक्तां बरोबर आसतना जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी ते सांगाता तुका वाकाणूंक आनी मुई म्हाका फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे संगातान ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवणान देवाक सुदार बापा सोर मान आनी महिमा तुका सासनांच्या सासनाक. जेजून ते बायलेचो भावार्थ तपासलो. आमचोय भावार्थ देव आमकां आमचो तपासता. आमच्या भावार्थान घट कर, भावार्थान तीर रावंक आमकां आदार दी म्हणून सगलें आमच्या आपा म्हणया. आमच्या आपा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कशी सरकार करता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार, दयाकण जिवितां सवस काय आमकां दी, सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरोणरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान ओतरेकतले आमकां उदारकाक कोतीं सर पातकांनी सुटोय आनी सरा कातांतली वाटाय. काजोतली पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासरान. सुमेज क्रिस्तान दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसबेचे बाळ ते दीस घाल आनी कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकोडान सांबाळ. तूं जेत राजवत चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं. एकामेकाक माया मोगान आमी शांती दिवया. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. पळयात द्या शेळी संवसाराचें पाप कटा ती. शेळीचे जेवणाक आपयल्यान तें सुभागी. जेजूक आमच्या काळजांनी घेताना आमी गायन घेवया. R39 पेज नंबर 196. R39. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
T25 क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कर क्रिस्ताचे रक्त म्हाका दादोस कर नाणय म्हाका पवित्र कोश्तालो म्हाका गोड कर तूं बरें जेजू चितान म्हाका तुज्या कायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो सोडून कधी दिवं नाका वायट दुश्मनांतलो तूं म्हाका फाटय मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय तुजे सोशियो तूं म्हाका फरमाय भक्तां सांगती तुका पाकांच्या प्रार्थुया. सर्वेस्परा सर्गीचे देण्यांनी नवी करताय तांचे सांगाता जो आला शिरो सदांच आसूं आनी जाका तूं निरतरी सांबाळटाय ती सासनाच्या तारणां कुर्ती जावं क्रिस्ता आमच्या स्म्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात मी सोंपलें. सासोत आदाराची माई पडे म्हाका काडून बाग्याक पातक्याक तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका तुजेर दवरता सगळो म्हजो विस्वास. एका तुजे माई चुरचुरे कोर म्हजे आयकोता सगळ्यांनी तुका पातळलेली आसऱ्यान बरवाश्या पातक्यांच्या जातूर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो पाव म्हाका मोगा पासो जेजू क्रिस्ताच्या उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक वेगळा आनी आपल्या पृथ्वीदार तुका सासनाची चाकर कशी आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता दिलो देखून म्हाका ताचे काकुटी अविस्वास जेता खात्री जशें हांव सोत मानता म्हज्या सासनाच्या सालोसांची कोटा जायते फावटी आदी निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणां तुजे मजतीन हांव जैत करतलो हांव जाणां तूं म्हाका मजत दितली म्हूण जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजे पातयेवन येता पातकाचे ताळणे तुजो आदार म्हाका जाय म्हूण आनी म्हूण म्हजो व्हरतो तो उपकार जो म्हाका चिंताय. आनी हांव परातून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता ते प्रमाणे भाशेन आनी केन्ना हांव मेळोंक ओदी करून हेम कोणाच्या सोबत्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक म्हणून तुका हे माई आदार म्हाका दी सासोत सुताराची माई निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हजें देवा. आमेन. सासोत आदाराची माई तुज्या भुरग्यां पासत विनोदी कर नमान मरिये पेनोले सर्वेस्पोर तुज्या दाय आसा ओसोऱ्या मोदें सुजो आनी सुजो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माई आमा पापण्या खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. सासोत आदाराची माई तुज्या भुरग्यां पासत विनोदी कर नमान मरिये पेन बोलोले सर्वेस्पोर तुज्या दाय आसा ओसोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माई आमा पापण्या खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. सासोत आदाराची माई तुज्या भुरग्यां पासत विनोदी कर नमान मरिये पेन बोलोले सर्वेस्पोर तुज्या दाय आसा ओसोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माई आमा पापण्या खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवंती मारी आदार दी ओ दुरुस्ताक संपडल्याक म्हजो कोरोस्कोत काजाच्या मागचे पासून जा शरातीन देवाच्या मर्यादेची विनोद कर सगळ्या देवाक भेटयलेल्या उस्तऱ्या पासत
फावो कोर तुजो आदार सगळ्या जमातांत तुजो सासांचो आलाशिरो तुका केले आमचो आश्रय सायबणी आदार दिनार वर्सां आनी दुखी गोतीनी येसुमे क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारीक आमची माय करून सदां तयार आमकां आदार दिवंक हिच्या अजापाचे उपकार आमी मान दिता आमी मागता तुज्या लागीं आमकां फाव जावं जमायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पाव सदां काल फोर्द सोडवणीचो तुजो जेत राजवत चलयताय सासनांच्या सासनाक आमेन आमचो आदार सुम्याच्या नांवार ताणें सुर्ग आनी संवसार रचला सुम्यान म्हजें मागणें आयक आनी म्हजें रुदन तुजे शिपावो सुम्या आसून तुमचें सवें आनी तुमच्या आत्म्या सवे प्रार्थना तुका सुम्या देवा तुज्या चाकरांक फाव कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनोदवत आदारान बागेवन सदांच आंकवा मरीच्या ती निवारूंक आनी काळाचे कोंतींतली आमी भोगूंक पावूंक सासणाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सुमी जेजू तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान तुमी जतन करूंक तुमचे वर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापान पवित्र आत्म्या संगाती जियेत राजवत चलयता सासनांच्या सासनाक सासो आदाराचे मायेचे मागण्या वरवीं सुदार देवाचें बेसांव बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तांचे वर देवं आनी सदां काल तोगूं शेवटाक आमी गायन घेवया T48 पेज नंबर 224 T48 दुसरो श्लोक आमी गायतले संसाराची तुगे राणी आमी तुजी केवळ भुरगीं आमचे गांवचे शहरांतली आयगे गांवची ही विडोवणी या संवसारांत जियेताना पोरगे माई आमची राखोण उर्बे मोजून ती मोताना फावूंक आमकां सुखा सासोन संवसाराची